मुंगे खबरो तुमक जाय जाल्यार ऐकाय काम्यास कोच न्हू पयलीं थोडे मुंगे नाक जालो मुखेल खबरो सांगता सायबा बोगोश पळय थोडे अनभाव ती मनशान म्हळी मरे सा फ्रांसीस सायबा डीएनए टेस्ट करूं जाय मू आतां चलत ते भाशेन दिसत हेज मुखार बाजारवाल्यांगे सितवासम बरें गांभीर आनी मारेकात जायत वयता. रादो ओय मेल्याय रे जागी जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येल तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो शास्ती भाशेन आतां पुराय खबरो ऐकाय. सा फ्रांसीस शावेरा राती सामच्या मोगान लास्तोल्या बेडसांगाल सायबा शारार गोंयच्या सांबाळूंक सोदांकार गोपान तुज्या येश मू गोंयकारा मदें गांव गांवांनी आनी घर घरांनी हे गायन कोताय. आयज लांप्याव सा फ्रांसीस सायबा मुखार रावन मान बागोवन आल्तिकायेंचे आंगे थोडे भाव नेणार आसाय आनी कांयच्या कांय उलयताय तेंचे पासत सा फ्रांसीस सायबान सासणां धड धाम तदी कित जालें तें सांगत हांव. साशांव आयलँड तायशान ग्वांदोग चायना म्हळो गांवां सा फ्रांसीस सायब अंतरलो. तेज मरना फकत 4 लोक आसलोलो. तेगे चायना गांवांत तारवटी वांगडी आंतोनियो दे सांता फे, दुसरो एकलो पोर्तुगेज फ्रांसिस्को सांचेज आनी 2 जाण थिंगा कामदार. त्या दिसा तेंगे चायनीज गांवचे भाशेक लाकडाक काश्यां वाळो आनी तेका तितूंत तो काश्यां पुलो. हुंचाय मनशाक कूड मरे 3-4 दिसां मदें किडी पटाय आनी 3-4 म्हयन्यां मदें आख्खी बिगडोन फकत आडां उताय. पूण हिंगा 1 वर्सान सुमार ते तारवटी पोत्ते तोणा सा फ्रांसीस सायबान तेंका मोच्च पयलीं सांगलोले आपणा पुलो आडां गोंयां वच मू. हे तेगे मागणें पुराय करूं जाय मू. 1 वर्सान सुमार तेगे तो फोंड हुस्पिलो. चोयन ते अजाप जाले आनी तितले बिले बीन इतू तेंपान ती कूड मरे आसतेशी आसलोली. ते सांता क्रूज नांवा बोटी कॅप्टेने सांगल्या तो सतमान दिसना मू. तेण तेका दाखोवपाक 10 दोंपरा मासा कुडको कातोल्या तेगे मरे ताजे आसलो भाशी रगत हांवपा लागोले. ते शेंकोन तेगे ती निमाणी कूड बोटीर गायन मोल्लो कमळो गांवांवन हे पावटी तेणी काश्यावन आसतो पुली कित्या ती बेगीन बिगडों जाय मू. ते दस मरे तेंगे होंड काडप सारको चड डीप जावं ना देखून तेगे बाड्या कूड तेशी चेपून फुटतो ना. तेज नाका आडमळे आनी एकोदां पोल्या हरी लागोन कुडको गेलो. 5 म्हयने उपरांत सा फ्रांसीस सायबा जाग्यार मोल्लो कोन मिशनरी दाळो पाद्री जुआं दे बेरा आनी तेगे वांगडी डायगो पेरेरा एक रातीको कोणाक कडय नासतना तेगे फोंड हुस्पिलो ती कूड गोंयां धाडूं जाय मू. तोरी पू मरे ती काश्याव नासतो पुल्लो कूड आसतेश आसलोली. वयल्यान ते हुंय बरोबर मोळ्यात आलो. गोंयां व्हरपा राटावळ कोत म्हळ्यार 4 म्हयने पासून डायगोन ती कूड आपणागे घरां लिपोवन दवरली. कित्या ते चायनीज लोक मातशे कॉम्प्लिकाद आसलोलो. ते बाकी लोकां आपणागे धर्म परगट केल्या तेंका बरें दिसना आसलोलें. मागीर कोणी तेंगे एम्प्रेगादा गिफ्ट वयलो तो रूप सा फ्रांसीस सायबा न्हेसोवन बोटीर गायन तेगे कूड गोंयां हाडी. त्या तेंपार इंटरनेट एक नासलोलें, व्हॉट्सॅपय नासलोलें, युट्यूबय नासलोलें, मोबायल पासून सगळें खबर लँडलायन टेलिफोन पासून आसलोलें.
तोरी पूण जे दिसा तेगे कूड ते पातमारीचे गायन वळी गोंय धक्क्यार आळते धूस आजरानी लोक एकठांय जालो तेका येवकार दिवपाक बिस्म साहेबान तेगे काश्यां उबान तेका बोन जेजूस बाजिलिकें व्हरून दवरलो. सान फ्रांसीस साहेबा पयलीं एक्सपोजिशन 1554 वर्सा तेगे मरणा दिसा सान पावलो इगोर्जें जालोलें. तेगे कूड गोंया आळत्या दोणा ती पयलीं बोन जेजूस बाजिलिका अल्त्रासामक्रा फोंडा पुलोली. मागीर 6 वर्स उपरांत ती परतून उस्तिली. तेज उपरांत आनक आनी ती केन्ना पुरूं ना तेणी. पाप साहेबान 100 वर्स उपरांत 1622 वर्साक तेका कॅनोनायज केलो. तेज उपरांत तेणी ती बरी उरोंक जाय म्हूण तेजी कूड एक काशवां घायन दवरली. तेश केलो देर फेंतुमरे 1782 वर्सा कित काय कोनू केसो काही कोणी पेरगांव घायन चोळो. सान फ्रांसीस साहेबा कूड नाच आनी कोणा कूड तेच जाग्यार हाडून दवरल म्हणचे तेद ना भाशे मरे तेंच घेन आतां आमगे थोडे केस्तांव देखून फुजां करूंक उठले. तेंका सांगोता मुजबा तुमी आमकां सांगो सोदताय 200 वर्सां मायज आनी कोणागे कूड पिड्ड्या जायना आसतना लिपोवन दवरलो आसलो म्हणून. आनी तिवूय जाल्यार तेच सायजीची शेपीची पोल्या होरे लागून कुडको गेलोली आनी नाकूय मोळो कूड तेंका आनी एक मेळ्ळी. सायबा बोगोश हे कोणा पिश्यां काडून उठल्याय आनी येसले पेरगांवा लागून मरे तेणी तेदो रोखडें एक्सपोजिशन केलें लोकां दाखोवपा आनी तेंगे बावाट कोसडोन वचना जावपाक. आनी ते शेंकून तोच बावाट उरपा लागून सान फ्रांसीस साहेबा कूड सुमार 10 वर्सां एक्सपोजिशन तयार करूंक लागोले. गोंयचे पुर्तुगेजां कडच्यान लिबरेशन मेळ तेदोसो ते 10 वर्सां खंय नासतना एक्सपोजिशन करूंक लागोले. हे पावटी एक्सपोजिशन हे पावटी केला. ते थोडे अनबावटी मनशां सांगोता तो सान फ्रांसीस सावियर गोंयचो साहेब रिपीट कोता हांव. तो गोंयचो साहेब तेका हे टायटल तेगे बिजमी चोयन बावाट ते क्रिस्तांव कोंकणे मुसलमान आनी बाकी धर्मा लोकांक दिला. कोणें गव्हर्नरान पाद्री न्ही आनी बाकी अधिकाऱ्यान दिवना ते लोक म्हणटा तेका गोंयचो साहेब म्हूण. आदले घरांकू केसले वस्तू घेतो जाल्यार सायकलीचे बसून चल्लो बाजारां वचून दुकानाचे सो हाडटाले. आतां बकू सिट्टी रावता मॉडर्न गोंयकारांकू घरांत पांय भायर घालून जिवार येता तेंच्या. दुकानां वयर केसले वस्तू हाडटो जाल्यार बाजारां वचनाय घरा बसून स्विगीचे एमाझोनाचे सो ऑर्डर कोताय. आनी देखून त्या दुकानवाल्यांगे दीस आतां मूस मारपा जाला. मॉडर्न गोंयकार म्हणटाय सो वॉट राव तेच येफीत केसो जाला आनी जावपा आसतो सांगोता. वर्सान वर्स मरे आमी दिवाळे जावं क्रिसमसाक कॅरल सिंगिंगा दिसान जावं सदां थोडे हिंदू क्रिस्तांव आनी मुसलमान पासून भुरगे एकठांय जावन एक 32 पानां काड्डेन घेवन सगल्या बाजारांत दुकानाचे वयताले सुस्करिसांव काडूं. तितले न्हू हे पावटी तो आंच बारा नुस्त्या परमळ घेवन आपल्यागे नुस्त्या होपयन तेगे पोरणे सायकल माड्डा लायन नुस्तेकार कायतां फिलीप पासून जॉइन जालो म्हूण बरें दिसलें. आमगे ग्रुप लिडर एकलो बामणा मोती हिंदू विष्णू म्हणलो भुरगो आसलोलो. काड्डेन सदां तेज्या हातीन दिताले कित्याक तो सारको मोती पचकोड आसलो म्हूण. पयले दुकानाचे वयतरी ते मरे चडान चड 10 रुपया सुस्क्रिसांव घाताले. हे पाटीकूय तेशें जायन ते विष्णून दुकानवाल्या उजीर 10 रुपया दिले म्हूण ते पयली वडीचेर बरयन दवरलें. आनी थिंगा मातशें कुशीन स्वतान ते 10 रुपया बरयलो आस तेजे आनी एक झेर वाडयलो. विचारल्या सांगो लागलो उरलो दुकानवाले ते 10 रुपया बरयलो चोयन कोणी 10 रुपया तेज्या सकल घालूंक लागत म्हूण. आनी होरे मरे ते कादेनाचे 100 रुपया बरयलो चोयन बाकी 50 रुपया 60 रुपया आनी परतून 100 रुपया घाताले. अशें करून आमी पळय दिवाळेन नारकासूर करूंक जाय म्हूण सुस्क्रिसांव काडून बाजारांत गेले. पयल्या दुकानाचे गेल्यार तो मोठा आपण सुस्क्रिसांव दिना. आब्बा हे ट्रेडिशन आमगेलें कितू वर्सां दिताले. आमी सरप्रायजान विचारलें सायबा
वर्सान वर्स घातता मरे हे पट्टे कित्याक गायना जाल्यार तो सांगता वर्सान वर्स बाराय म्हण तुमी सगळे वस्तू घेवपा मुगे दुकानाचे येताले पूण आतां तुमी कितें ऑर्डर कोत्ता जाल्यार दुकानाचे येयनाय तुमी मोबायल ओपन करून स्विगी ओ झोमाटोचे सो ऑर्डर कोत्ताय देखूं शाण्या आतां तुमगे मोबायल उगड्याय स्विगी ओ झोमाटो उगड्याय आनी तेंका सबस्क्रिप्शन मागाय सारकें उलयलो म्हणून लागल तेगे तेंको नासलो कृष्णा दुकानवालो आनी हांक बोट दाखयन मुळे हे पळय फुडली क्रिसमस कॅरल सिंग आमच्या दुकानाचेर येयनाका तुमगेले एकल्या लॅपटॉपाचेर एमेझॉन आनी फ्लिपकार्ट उगडून दवराय आनी तेंच्या फुड्यान गिटार आनी घुमट घेवन कॅरल सिंगींग कराय हे आयकून आमी एकमुखार तोंडात चोयन वळख आसता चिंतना पळय आय गुंडोन दामू मुळे हे पावटी नारकासुरा पेंट मान आसता ब्लॅक अँड व्हाईट कुच पडटा लागित रे तवूय मोठ्या दोडीकून चिंतना असो पण म्हणूं लागलो हेज मुखार सिद्धी वसा भयंकर आनी गंभीर आस दिसत म्हणूं लागलो अरे म्हळी प्रदीपान म्हणचे हेज मुखार होळी दिवाळे दुकानवाले जिरमुले दिसनाय कित रे विष्णून सोमतो कादेन बंद कोण गुणोन आंक मुळे चलो ते भाशेन हेज मुखार सगळीं दुकानां बंद जातली आनी बाजार मुळो आनी आसच ना हे आयकोन हाचे बराबर आसलो नुस्तेकार काय फिलिपात पांगडून म्हणूं लागलो हेशें जाल्यार म्हाका दिसता हांवें ती पोरने सायकल सवाय बी तो इंकून मुंगे नुस्त्या ऑनलायन इकल्या बद दिसत म्हणूं लागलो एक वाटेन चिंतल्या मरे आदल्या तेंपार भुरगे तेशे जाणटेले आपली सायकल घेवन दिसा एक पावट तरी बाजरां वचोन येताले थोडे जाणटे आसाय ते पेडाचे बसून गजाल कोताले आनी उरलो थोडे चाये दुकानाचे बसून आपल्या बापक्या सोडटाले हेका लागून बाजरां पावतरी आमी कितें जाय तें दुकानाचे वचोन घेताले आतां आयको येयले ते भाशेन संवसार मॉडर्न जाला आनी तेकाय लागून हुंय हे दिसान लोकांगे डिमांड वाडला पयर म्हाका लोरेस सांगता आतां लोक हुंय रावा लोक म्हणचे चडशे चेडे भुरगे रे एमेझॉना रिक्वेस्ट कोताय तेंगे ती वेबसायटीर मॅट्रिमोनी कमेस करपाक मॅट्रिमोनी म्हळ्यार जाणाय तुमी न्हू मॅट्रिमोनी रे चेडे चेडवां सोयरीगत करपाक ते वेबसायटीर वयताय ते आदले सोयरीगत करपी आसाय ते काबार जावपा पावल्याय न्हू पूण तेजे पासून आतां लोक मरे कुंकरू करूंक लागले ते मोठाय एमेझॉनान स्टार्ट केल्या तेंगे फूल डिमांड आसतलो कित्या तेंगे एक पॉलिसी आसना रे कितें ऑर्डर केलो बरो लागल ना जाल्यार 10 दिसां मदीं परत रिटर्न करूं जाता म्हणून एंड विथ नो क्वेश्चन्स आस्क्ड कितें कोत्ताय रे बाबा आली केसो दिसच पडाय रे येश केल्या बंबय पाताय बरे रे दुसरे मंगळारा मेळ्या ओ गरम कांय करा आनी कफूज जाची न्हू पयलीं संपयत मुगे काणयो मोग आसूं दिस इज लांप्याव सायनींग आउट म्हळ्यार आउट.